चिखले ग्रामसभेत सगळ्या पंच वांगड्यांच्या तेक्यान कलम 39 रद्द करपाचो थाराव एकमतान पास जालो। चिखले पंचायतीन असो थाराव पास करपाची ही पहिलीच खेप। पुराय गावात कलम 39 विरोधात आसा अशें थळावे सांगतात। ग्रामसभेत सिवेज व्यवस्थेचेर चर्चा जाली, तशेंच सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करचो अशी मागणी केली। तशेंच सलग 3 ग्रामसभेक गैरहजर रावपी पंच वांगड्यान अपात्र थारोवपाची मागणी केली। पळयात But how to solve it now? Then you must ask them, that is the body. To them. The court says, not me. The administrator of the court. महत्वाची गोष्ट आमच्या चिखलेच्या ग्रामसभेक जाली ती 39A चेर स्क्रॅप करपाचे रेझोल्युशन आयज आमच्या ग्रामसभेत युनॅनिमसली पास केले, सपोर्टेड इवन बाय द इलेक्टेड पंचायत बॉडी. दिस इज फर्स्ट टाइम हे भाशेन एक रेझोल्युशन पास जाल्ले आहा. आता हे महत्वाचे कित्याक म्हणटा, देयर वॉज अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ग्रामसभा मेंबर्स. Huge crowd was there attending it, and they had all come to oppose the 39A. महत्वाचे अशें आहा तेतूंतल्यान एक फॉलोआउट म्हणल्यार की गांव एक वदान आहा आनी आमचो मिनिस्टर एक वदान आहा हें दिसून येयलें. कित्याक आमचो पळय मिनिस्टर आहा मोहित गुदिनो हो 39A सपोर्ट करता. फाटीं ताचो एक स्टेटमेंट येयलो की 39A जावची म्हण आपूण बाजू तांकां दिता म्हण. आयज अशें दिसून येयलें की आख्खो चिखलेच गांव आख्खी ताची कॉन्स्टिट्युएन्सी ओपोज करता आनी हो मिनिस्टर आयसोलेट जावन आमच्या लोकांचे विरुद्ध प्लॅनिंग करता. जी गांवाची सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ती कोलॅप्स जाल्ली आहा. आयज पंचायत आमची भीक मागूंक पावता, अपील करता सरकाराक आनी सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक खंय तरी एक सेंट्रलायज सिवरेज प्लांट घालचो. हे टोटली अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंटाचो फळ आयज आमकां स्थानीक लोकांक भोगचें पडटा. आयज लोकांक पळय जे त्रास जाता, सिवेज सिपेज जाता, जशे प्रभू वायोलेटाचो इश्यू जालो तसो आतां आनी दुसरे दस्तूक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सान जाला. सगळी बिल्डिंगांनी आयज सिवेजीस प्रॉब्लेम आहा. ग्रामसभेंत पंचायत बॉडी इलेक्टेड पळय पंचायत आहा ते येयना ते, आनीक ते येवपाकूच जाय. फॉर वॉट रिजन ते येयना ते आमकां खबर ना. आमी बी स्टडी करताली की तांकां ह्या ग्राउंड्साचेर डिस्क्वॉलिफाय करूं जात जाल्यार, बट देर इज नो प्रोविजन. Actually, director of panchayat has to amend the panchayat rules that if any of the elected panchayat members do not attend Gram Sabha for 3 consecutive terms, then they should be liable for this qualification. From Section 39E, notification of the proposed Town and Country Planning Act. Okay, that was discussed in length. And there are resolution passed not to go ahead with that. The whole Gram Sabha, entire Gram Sabha has objected, and we have decided to give this resolution to the required authorities, to the panchayat. प्रपोजल घातलेलो 39 स्क्रॅप करतो म्हणून तो आयज सगळ्याच्या संमतीन तो ग्रामसभेन पास करता आसा आणि तेजे विशयी आमचे चिखली पंचायतीक मोर दॅन 39 आता लोकांचो फ्रस्ट्रेशन आहा दॅट NTZ घातलेलो आहा. NTZ मीन्स जे लोकांची घरां आशिल्ली प्लॉटां आशिल्ली पळय डेव्हलप दॅट हॅज बिकम अनयुजेबल, वी कांट डू एनीथिंग. सो लोकांनी खूबशी एप्लिकेशन केल्ले आहा पंचायतीन टू NTZ काडपाक, नो डेव्हलपमेंट झोन. दॅट्स द बिगर इशू दॅन द 39A. सो टुडे वी हॅव डिस्कस्ड दॅट थिंग एंड आमी गव्हर्मेंटाक बरयतले.